Hello everyone and welcome back to my YouTube channel. हा प्रणाली and प्रणालीज कुझीन आमच्या YouTube चॅनलचे तुमचे सगळ्यांचे स्वागत असा. तर आज आम्ही करूया चिकन सुक्का. बट ही रेसिपी एकदम वेगळी तसेच खावपाक एकदम रुचीक लागता. तर टाइम वेस्ट न करता या सुरुवात करूया. तर ताज्या खातीर हांवें हांगा हाफ केजी चिकन घेतला. हे उदकान बरेपैकी धुवन घेतला आणि साफ करून घेतला. तातून घालता एक ल्हान चमचो मीठ. ताज्या उपरांत तातून घालता एक ल्हान चमचो हळदीचो पिठो, एक ल्हान चमचो घालता मिरसांगेचो पिठो. तातून मागीर एक मोठो चमचो घालया आले लसणाची पेस्ट आणि हे सगळें आमकां अशें वेवस्थीत मिक्स करून घेवपाक जाय. अशें बरें मिक्स करून घेवया आणि अर्दवरा खातीर काडून सायडीन दवरया. ताज्या उपरांत आमी मिरसांग वांटून घेवया. ताका लागून हांवें हांगा अर्दे वराची सोय कातून घेतल्या, ती तातून घालून घेता. तातून मागीर एक मोठो कांदो कापून घेतला, तो तातून घालून घेवया. एक मोठे टमाट कापून घेतला, ते घालून घेता. ताज्या उपरांत 1 इंच आल्याचो कुडको घेतला. 4 ते 5 लसणीच्यो बोयो अश्यो बऱ्यो सोलून घेतल्या. तातून मागीर थोडी ओली कोथमीर घालून घेता. ताज्या उपरांत एक मोठो चमचो घालता गरम मसाला वो होममेड आसा. तुमकां लिंक जाय जाल्यार तुमी डिस्क्रिप्शनान पळोवंक शकता. तातून थोडें उदक घालून घेवया आनी ही मिरसांग आमकां मोठीशीच वांटून घेवपाक जाय. ताज्या उपरांत हांवें हांगा कायल गरम करपाक दवरला. तातून थोडें तेल घालून घेवया. तेल हे तापलें तशें जे चिकन आमी मॅरिनेट करपाक दवरिल्लें तें तातून घालून घेता आनी हें आमकां एक 5 ते 8 मिनटां खातीर भाजून घेवपाक जाय. अशें बरें फ्राय करून घेवया. तें चिकन अशें बरें भाजून जालें तशें आमी ती वांटून घेतलेली मिरसांग तातून घालून घेवया. हांगा जाय जाल्यार तुमकां थोडें पातळ करपाक जाय जाल्यार थोडें उदकूय वापरल्यार जाता. बट हें ताटूत आसल्यार चड बरें लागता. तर हें बरें मिक्स करून घेवया. अशें वेवस्थीत मिक्स करून घेयात. तातून मागीर घालता चवी पुरतें मीठ, एक ल्हान चमचो घालता हळदीचो पिठो, एक ल्हान चमचो घालता मिरसांगेचो पिठो. हांगा जितलें तुमकां तिखट जाय तितलें वापरात. एक मोठो चमचो घालता गरम मसाला आनी हें सगळें आमकां वेवस्थीत मिक्स करून घेवपाक जाय. अशें बरें धवळून घेवया. अशें बरें वेवस्थीत मिक्स करून घेवपाक जाय. ताजेर मागीर झांकणें धांपून घेता आनी हें आमकां एक 15 ते 20 मिनटां खातीर जो पर्यंत चिकन शिजता तो पर्यंत हें आमकां शिजोवन घेवपाक जाय. आनी थोड्या वेळान पळयात तातूंतलें तें चिकन बरें शिजलां. आतां तातून घालता बारीक चिरलेली ओली कोथमीर. मिक्स करून घेवया. हें सगळें मिक्स करून घेता आनी अशे तरेन तुमची एकदम रुचीक चिकन सुक्का खावपाक तयार जाल्लें आसा. ही रेसिपी तुमी एकदम मुद्दम ट्राय करून पळयात. खऱ्यांनीच खावपाक चड बरें लागता. आनी जर आमची रेसिपी आवडली जाल्यार लायक करा, शेअर करा, तशेंच आमच्या चॅनलाक सबस्क्रायब करा. परत मेळुया अशीच एक नवी रेसिपी घेऊन. तोपर्यंत खाया पिया आनी मजा करा. धन्यवाद.